घरा बसपाची पाळी आयिल्ल्या दिवचलच्या सेजा कामगारांचे मजतीक आता 4 पंचायती धांवन आयल्यात। जो मेरेन ह्या कामगारांचो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन वेदांता मायनिंग कंपनीक कसलेच सहकार्य करप ना असो निर्णय मयें सयत शिरगांव, पिळगांव आनी मुळगांव ह्या 4 पंचायतींनी घेतला। सेजा कामगार संघटना तशेंच मायनिंग बेल्टान येवपी 4 पंचायतींच्या सरपंच पंच वांगडी हांची एक जोड बसका आयतारा सांजे पैराच्या श्री सिद्धिविनायक देवळांत जाली। हे बसकेन कामगारांचे कायदो सल्लागार आदोगाद अजय प्रभुगांवकर हाणें कामगारांचो प्रश्न सुटावो जावपाक पंचायतींची भुमिका म्हत्वाची थारतली अशें स्पश्ट केलें। ह्या वेळार 4 पंचायतींच्या सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी कामगारांक तेंको दिलो। वेदांता कंपनीन 202 कामगारांची कपात केल्या, देखून हे कामगार संकश्टांत आयल्यात। आमचो कन्सर्न कितें आसा की आयज जो भुरगो 40 वर्सांच्या आसपास आसा 40 to 50 हेका ह्या लेवलीचो जॉब मेळटलो काय ना, कित्याक आयज गोंयांत तरी जॉब मेळटा। आमच्या मयी मतदारसंघात गव्हर्मेंट जॉब तितले येयना। आमकां जो आयज पर्यंत सोर्स ऑफ इन्कम आशिल्लो हो मायनिंगच आसलो रे भुरग्यांक। आयज जर तो डिस्टर्ब जायत जाल्यार कितलीशीच प्रॉब्लेम्स फुडें जावंक शकता। आनी आतां तेंचे फूल एंड फायनल सेटलमेंट येयल्लो आसा तेंच्या अकाउंटार। आतां आमी कंपनीचेर सगळे जाण रावन जर प्रेशर हाडली की हे 2 क्लॉज जर तुमी अजूनय क्लॅरिटी दिता जाल्यार पयशे तुमचे परत घे, फाल्यांच्या कामाक घे, काय प्रॉब्लेम ना। पूण हे 2 पॉयंटांचेर अजून क्लॅरिटी येवंक जाय, अजून डिस्कशन जावंक जाय। सो त्या खातीर आमची एक तुमकां रिक्वेस्ट की आतां पिळगांव जर पळयत आमचो सारबरस पॉयंट जावं आमचो एलबीपी न्यू बेनिफिशरी प्लांट आसा पळय थंय अजून सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या नांवान सगळे परमिशन्स आसा, हाऊस नंबर जावं सगळे एक्टिविटी ते अजून वेदांता जावना। तुमी तांकां प्लीज परमिशन दिवची ही जो पर्यंत आमचो इश्यू सॉल्व जायना। मी माझ्या मधोमध्यस्थी गावान आसा की कितें पडलो जाल्यार प्रत्येक फावटी माझ्या लोकांक थंय त्रास जाता। म्हजी फॅमिली म्हणजे सबंद गांव म्हजो पिळगूज आसा पळय, म्हजी मद्दी ती मायनिंग आसा। हांवें तांकां इतलेंच सांगलें तेन्ना आमचे कडेन येयलो तेन्ना तांकां हांवें इतलेंच रिक्वेस्ट केली की तुमी आमच्या वर्कर भावांचेर कांयच तुमी अन्याय करचे ना, तांकां तुमी कामाक घेतले बरे भशेन आनी जेन्ना आमच्या गांवांत जे भुरगे आसा तांकां फुडें घेवन तुमकां ही मायनिंग चालू करचें पडटलें जाल्यार तुमचो आमी विचार करता म्हणून सांगलेलें। आनी इतलेंच न्हू तर म्हाजी सगळी बॉडी प्रत्येकाने हेच तांकां सांगलेलें की आमी सबंद तुमकां सपोर्ट करतली। जेन्ना वर्करांक तुमी सगळ्यांक समजून घेतले आनी ह्यान फुडें आमच्या गांवचे भुरगे आसा पळय तसले भुरलाक लागून आमच्या लोकांक इतले त्रास जाता की आमचे भुरगे सगळे बेकार आसा। हांवें ते तांकां सांगलेलें तुमी तांकां कामाक घे आनी आमी मागीर सगळे ग्राम सगळे विसरून तुमचो फुडलो विचार करता, पूण आमी तांकां केन्नाच ना अशें म्हणून सांगूंक नासलें। दिल्लें आसा आनी तेजेर आमी मिटिंगेक ते दवरून आमी डिस्ट्रिब्युशन घेतलेलें आसा। जो पर्यंत कामगारांचो प्रश्न सुटपाना तो पर्यंत आमी तांकां कसलीच एनओसी न्ही कितेंच हें दिवपाना म्हण आमी कंपनी कडेन सुद्दां उलयल्लें आसा, कळ्ळें न्ही। कित्याक आमकां ते तुमचे लेटरा नंतर आमकां मेळपाक आयलें स्पेशल ते वेळार हांव सांगलें जो पर्यंत कामगारांचो प्रश्न सुटपाना तो पर्यंत आमचे कडल्यान म्हणजे तुमकां कांय टायम मेळपाना। मागीर ते सांगपा लागले कितें कामगारांक आमी सगळीं हें दिल्लें आसा पूण कामगार आयकना। आमी सांगलें तें आमकां लागना, तेणी आमकां दिलां आनी आमी तेंचे फाटल्यान सदांच आसतलें। आमी ऑफिसरां कडेन उलोवपाक आमी म्हणजे अशें आमचे ठरयल्लें कशें आमचे सगळे मेंबर आमच्या ब्रांच सगळे ठरयल्ले आमी कशें सगळे आमचे मेंबर आनी आमी गांवचे लोक घेवन आमी उलयतले आनी आमी तुमकां फूल आमचो सपोर्ट आनी आतां आमचो सपोर्ट आसा हेच्याच आमचे लोक